देशभर सगळ्यो लोकसभेच्यो निवडणुका जाहीर जाल्यो त्याच बरोबर गोंयच्या आमच्यो 23 एप्रिलाक लोकसभेच्यो तेजे बरोबर 3 पोटनिवडणुका जाहीर जाल्यो आनी त्या संदर्भांत भारतीय जनता पक्षान 3 तारीख पर्यंत जे आमचे कितें केंद्रान दिल्ले कार्यक्रम आशिल्ले लास्ट 39 मतदारसंघांनी मोटरसायकल रॅली करून आमी केंद्रान दिल्ले कार्यक्रम सोंपयले. आता ताचे नंतर 4 तारखेच्यान साधारण 9 तारीख पर्यंत प्रत्येक मतदारसंघाच्यो बैठकी जाल्यो आणि त्या कार्यक्रमांतल्यान 10 तारखेच्यान घर घर चलो अभियान जे मोदी सरकारान किंवा केंद्र सरकारान केल्ली कामां आसा ती लोकांपर्यंत पावपाचो आमचो ह्या हेतूंतल्यान सगळे बुथांनी सगळे मतदारसंघांनी कार्यकर्ते भोंवपाक लागले. तेजे नंतर पक्षाची प्रत्येक मतदारसंघात विधानसभा मतदारसंघात साधारण पेज प्रमुख आम्ही प्रत्येक बुथाचेर आम्ही पेज प्रमुख अपॉइंट केल्या. मिनिमम 25 कार्यकर्ते हे पेज प्रमुख एक बुथाचेर आसा. अशा मतदारसंघाच्या सगळ्या मतदारसंघाच्या पेज प्रमुखाचे मेळाव्याक सुरू जातली. केंद्रीय मंत्री असो किंवा केंद्रीय नेते आमचे ते येतले. मागीर स्मृती इराणी असो राजनाथ सिंह असो किंवा नितीन गडकरी यांची येवपाची शक्यता आसा. आणि शेवटी मागीर साधारण एप्रिलाच्या 2ऱ्या आठवड्याक आमी प्रधानमंत्र्याची हांगसर प्रचार सभेक येवपाक तांकां निमंत्रण दिलां. त्यांचे वेळेनुसार ते आमकां त्यांचो टायम दितले वेळ दितले. आणि भारतीय जनता पक्षाची सगळी तशी तयारी जाल्ली आसा. आणि जवळ जवळ दक्षिण गोंयचे उमेदवार आणि उत्तर गोंयचो उमेदवार कारण एक मंत्री आसा एक खासदार आसा. तशें आमचे दृश्टीन ते दोनूच कॅन्डिडेट आसा. पण येणाऱ्या 18 तारखेर केंद्रीय निवड समितीची बैठक आसा दिल्ली. थंय हांव आनी संघटन मंत्री त्या बैठकीक आसतले आनी थंय ह्या नांवाक क्लियरन्स मेळटले आनी मागीरूच ती दोनूय नांवां जाहीर करतली केंद्रीय समितींतल्यान. म्हणून हो सगळो प्रोसेस करपा खातीर निवडणुकीचो प्रोसेस करपा खातीर स्थानीक आमकां समिती करची पडटा निवड समिती. आनी ही समिती आमी आज डिक्लेअर करता गोंय प्रदेशा खातीर तिनी पोटनिवडणुको आनी दोनूय पार्लमेंटरी सिटा खातीर ती अशी आसा. शेनांतल्यान हांव आसतलो विनय तेंडुलकर. मागीर मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर हे तेजे मेंबर आसात. माजी मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर हे तेजे मेंबर आसात. श्रीपाद नाईक केंद्रीय मंत्री हे तेजे मेंबर आसात. राजेंद्र आर्लेकर माजी अध्यक्ष हे तेजे मेंबर आसात. दयानंद मांद्रेकर, नरेंद्र सावयकर, तशेंच दत्तप्रसाद खोलकर उपाध्यक्ष पार्टीचे, निलेश काब्राल, तशेंच सदानंद शेट तानावडे, संजीव देसाई, गोविंद पर्वतकर, दामू नाईक दामोदर नाईक, कुंदाल सोडणकर आमचे उपाध्यक्ष आणि सुलोचना सावंत महिला मोर्चाचे अध्यक्ष आणि श्री सतीश दोन हे सगळे या टीमीचे मेंबर आहात. जवळजवळ 16 जाणांची टीम आसा. आणि हे बसून मागीर तिनी विधानसभेचे पोटनिवडणुकीचे उमेदवार आणि दोन्ही लोकसभेचे उमेदवार हे आम्ही फायनल करतो.